म्हाका दिसता मुख्य मनशा लागीं आमी उलोवंक गरज ती देव. तुज्यान सदांच तुज्यो वस्तू दुसऱ्यांचेर वती नेजो. आनी तुमकां सत सांगू, कोणाकूच गरज ना तुका सगळ्या वस्तू बद्दल कशें दिसता पळय तें, कित्याक ते तांचेर आनीकूय वजन हाडटले. तांकां घडयेक नाका. तूं जाणूय खरेंच म्हणूंक बरें दिसना. तूं जाणूय दर पावटी हांव तुजेशी येता म्हाका तुजेर मूठ मारूंक दिसता, पूण भावार्थान हांव मोगान चलता. तूं जाणूय म्हणजे लोक येवन म्हाका असल्यो वस्तू सांगतात. तूं जाणूय पयलेंच पावटी हांव तुका भेटतोच म्हाका राग येतलो, पूण आतां म्हाका खरेंच वळखलां उपरांत हांव तुजो मोग कोत्ता. लोक येवन म्हजे लागीं म्हणटा म्हाका जाय तुवें बोगसूंक, कित्याक एक तेंप आसलो जेन्ना म्हज्यान तुका पळोवंक पासून जायनासलें आनी हांवें चिंतलें तुजे प्रश्न म्हजेच थापला, आतां म्हाका बोगसूंक जाय. तर आमी थोडी बुद्धी उजार करची पडटा. म्हणजे तूं जाणूय सांगपाची गरज ना तसल्यो वस्तू आसात त्या पासत बायबल म्हणटा मोगान चल उलयतय. देखून म्हाका नाका तुमी जमात चलून भायर धांवन घरा वचोंक आनी म्हणोंक बरें आमी बसून उलोय येता आनी हांव तुका सांगता कशें दिसता तें, जें कितें जॉयस म्हणटा तें सांगता, कित्याक जॉयसान सांगलां म्हूण. पूण म्हाका जाय तुवें आदल्या परस बरी सुरवात केली. एक सारको आनी प्रमाणीकपणान सगळ्या वस्तूंनी देवा सोवें. पळोवया स्तोत्रा 38 वर्स 8. आतां पासून हें बरें आसा, कोणाक पूण हें आवडटा हांतलें पूण मेवलां. तूं जाणूय दुसऱ्या बद्दल कितें सोत सांगता तें तुका सुटका दिवची ना. आमकां दुसऱ्या विशीं सोत आयकोंक बरें लागता. तुवें आयकलां? म्हाका सांग. तांत तुका आदार मेवचो ना. तुजें थाय कितें सोत आसा तेंच तुका सुटका दितलें. दाविदान म्हटलां स्तोत्रा 51 हातून, तूं सायबा म्हजे अंतरेक वळखताय. सगळ्या परस ओदीक तुका तुजीच वळख आसोंक जाय. तुज्या थाय केन्नाय लिपो नाका. आनी लोक लिपतात, ते दोंड्यांत लिपतात, ते वावरांत लिपतात, ते टीव्हीर लिपतात, ते शॉपिंगान लिपतात, ते जेवताना लिपतात. आमी चड हुशार लिपोंक आनी आमकां फुडो करूंक नाका त्या वस्तू थंय. म्हाका आतां वेळ ना ताचो फुडो करूंक. वय ते मागीर तुका खायत रावतलें. स्तोत्रा 38:8. आतां म्हाका जाय तुमी आयकोंक दावीद कसो देवा लागीं उलयतालो तो. शरीर म्हजें बोंगलें, म्हजी जाली पूड, एकदम थोंड आनी चड ओस्कोत. वय ताका कितें भोगतालें तें हांव जाणो. म्हजें कालीज वळवता, हांव व्हडल्यान सुस्कारतां. तूं सायबा म्हजे ओत्रेक वळखताय म्हजे सुस्कार, तुज्या कानार पडलेतूच. म्हजें कालीज दोड्डोडटा, बोल म्हजें विरगोलें. पालवोन गेलो म्हज्या दोळ्यांचो उजवाड. म्हजे घाय पोलेन म्हजे सांगाती कोडसरून वेतात, कालाचे इस पर्यान पयस रावतात. म्हजो जीव काडूंक सोदतात ते वाटेर फास मारतात. म्हजें घोरताण करूंक येवजितात ते विकारी उतरां उलयतात. दिसभर तांच्या मनान गोलता घात, पूण हांव जाला सारको बेरो. म्हाका कान नांत, मोन्या सारको जाला तोंडान जापूच ना. हांव जाला बेऱ्या सारको आनी म्हज्या तोंडान कांयच उतरां नात. तो म्हणटा पोले देवा, अशें म्हाका दिसता. हांव ते स्थितीर आसा जंय हांवें म्हजें तोंड बंद केलां. पूण तुका देवा पूण तुजेरूच दोन्या हांव अपेक्षा दवरतां. म्हज्या खातीर देवा, म्हज्या खातीर तूच जाप दितलोय. म्हजो पांय सटकोर निसरल्यार म्हज्या मस्कऱ्यो करूंक दिनाका. तो मुखार आनी मुखार वेता आनी ह्या मागण्याची खबर करता. आनी कसो ताका देवाचेर विस्वास आसा. देखून म्हाका ही सगळी घडणी बरी लागता. पोले देवा, म्हाका दिसता हांव सारकी वागणूक जावंक. हांव दुखवलां. हांव अंतून सारकें बेजार जालें आनी म्हज्यान नांव कितें तें हांव नकलो. सगळी जी म्हजे वळखीची ती म्हाका मारूंक सोदता दिसता. म्हजे नोदरेक म्हाका सारकी वागणूक मेलो ना. म्हाका किकोंत कोत्तात, म्हज्यो खबरो कोत्तात, म्हजी नीट करून तिका मारतात. पूण हांव म्हजें तोंड बंद करून वायट तारकार करचो ना. तुज्यान देवा लागीं उलोवं येता. पूण हांव तुजेर म्हजो विस्वास दवरता. म्हाका बरें लागता दाविदान आमकां एक मानप हांगा दिला म्हूण. देवाक सांग तुका कशें दिसता, पूण मागीर थारावो गे तूं कितें कोत्तेलें तें. हांव तें पोत्तून म्हणटा.
तुज्यान कशें दिसता तें देवाक सांगो येता आनी म्हाका दिसता तातूंत म्हाका मेकलेपण मेवता. म्हाका दिसता जरी तूं सगल्यो वस्तू सोडून ह्या राक्षसा भाशेन वागशी जाल्यार बरें देवाकार हांव तें म्हाका त्रास दिवंक दिवची ना. बरें आर्गा तुका जेजू, म्हाका अपमान जावंक ना जरी तुका अपमान जाला. आनी आतां तुका जाय हांव थंय भायर वचोन ह्या मनशाक बरें करून ताचे लागीं उलोवंक आनी बरें जावंक. आनी हांव तुका इतलेंच सांगता देवा, म्हज्यान तूं जाणूय तुजो आदार नासतना तें करूंक जायना, पूण तुजो मोग कोत्ता म्हूण हांव तें करूंक कबूल आसा. तुवें म्हाका आदार दिल्यार. तुमकां कितल्या जाणांक किंमत गमता फकत देवा थंय स्वतान रावल्यार? म्हाका हें तुका सांगोंक जाय, देवाक खबर आसा तुका कशें दिसता तें, म्हूण तूं कसलोच फायदो ना तुवें दोगा केल्यार ताच्या मुखार तें प्रामाणीकपण जेत आनी पवित्र म्हूण तें देवाक म्हटल्या परी सत्य सांग. हांव एक व्हड उदाहरण दिता बायबलींत लूक 5 आनी एक एकलो जो प्रमाणीक आसलो पूण ताका कशें दिसो ह्या विशीं, पूण शेकी ताणें सारक्यो त्योच वस्तू केल्यो आनी तातूंत जायत्या लोकांक आशिर्वाद मेळलो. पळय कितें व्हडली प्रकाशवाणी म्हाका थावे जावं की जें कितें करूंक सारकें ते भावनाची गरज ना. ह्या आनी कोणा सवें वागप जशें इतलें वर्सां म्हजे सवें वागप केलां, तुका कोण बरोसो दिसपाची गरज ना की तें बरें तें करूंक. तुका तुवें दिल्लें बांदन करूंक भावना नाका. जर आमी आमच्या भावना वयर चलोंक जायनासले तर इतली धोंडोल जावपाची आनी आमची इच्छा उजार करूंक देवाच्या उतरा विशीं आमी चलोंक. पूण कितलोसो लोक आपली भावना मुखार मान बागोयता सगलो वेळ. म्हाका दिसता, म्हाका दिसता, म्हाका दिसना, म्हाका दिसना, म्हाका दिसता. आमी फकत बंद करूंक जाय आमच्या भावनाचें आयकोंक. लोक म्हाका विचारता सगलो वेळ प्रवास करूंक म्हाका कशें दिसता. हांव नकलो, हांवें म्हाका विचारूंक ना हें. आनी अदीक बरें हांव करिना तें कित्याक घडयेक म्हाका दिसतलें तें म्हाका आवडना म्हूण. म्हणजे कोणाक जाय 30 वर्सां हातून आसल्या उपरांत हांव करता तें म्हाका आवडटा, पूण म्हाका आवडना ताच्या बरोबर कितें चलता तें म्हाका ताची आवड आसूंक. आनी तातूंत कांय वायट ना. हांवें तुका हें सांगल्यार वायट न्हय. हांव सत्य सांगता आनी अपेक्षा दवरता तुका एक नमुनो जातलो म्हूण. तुका कांय वस्तू करच्यो पडटल्यो ज्यो तुका आवडनात, तुका देवाचें आपोवनूय तुज्या जिवितान पुरें करूंक. पावलून तिमोथाक म्हटलें एक तोडनाचो यादनीक म्हूण पळय तयार राव, खंयच्या वेळार तयार राव. तुका बरें दिसता वो दिसना, तुका कशेंय दिसो, तुका सगळें बरेंच दिसपाची गरज ना तें करूंक. आनी आमकां बरें दिसोंक संवय जाल्या म्हणजे आमकां सगळें जाय दिविर्तीमेंत दिवंक सगलो वेळ. तुका नाका तो थोड्यो वस्तू केल्ल्या, तूं मोडचें नाय आनी बरें मन दवर आनी तें करतना. वय हांव प्रवचन बरें कोत्ता. आभारी. आमेन. लूक 5 खरें म्हटल्यार हे ग्रांथ कांय वर्सां फाटीं गंभीर आसले कारण देव म्हजे लागीं खोलाय एक घेवनची गजाल करी आनी म्हाका खबर नासली तो कितें खबर कोत्ता ती. पूण हांव जाणो आसली चडशी खोशी ना म्हूण. हांव नको कित्याक. आनी तूं जाणा इगोर्जेचो सगळ्यो वस्तू करी आनी सगळ्या कार्यावळींनी भाग घे. आनी म्हजे लागीं टी शर्ट आसले, टेपी घेतलेल्यो आनी तुजो हें सगळें केल्लें आनी तोरी म्हाका तें एकठांय जावंक ना. तोर दिसा आनी कसल्या विशीं खुशाल नासली. त्या दिसा ज्यो वस्तू देवान म्हाका करूंक जाय साल्वार रावंक तें लिस्ट म्हजे लागीं आसलें. आतां देवा सुमनाक म्हाका सहयोग मेलो ना तर ओ चलात आमी खरेपणी देवाक निर्माणी शिटकावणी दिने जो ताणें कितें करूंक जाय तें. ताका इतलेंच जाय आयकोंक देवा म्हजो वेळ तुज्या हातान आसा आनी हांव तुजेर विस्वास दवरता. जिस्तूच सारके वेळार तूं म्हाका निवारतलो कित्याक हांव जाणो तूं म्हजें अदीक येवंक दिवचो ना, म्हज्यान भोगूंक जायना परस. तुज्यान म्हणून येता आतां देवा म्हाका दिसता जर ह्या सुमरान ती म्हाका निवारली नाय तर म्हज्यान रावंक जावचें ना. पूण हांव जाणो म्हज्यान जातलें कित्याक तूं म्हजी शक्ती. लूक 5:1 उपरांत घडलें तें हें देवाच्या उतर आयकोंक लोक जेजू भोंवतणी चेचोन आसलो. आनी तो जेनेझरेत तोलेच्या दोडयेर उबो आसलो. तेन्ना तोलेच्या दोडयेर ताणें 2 व्हडी पयलीं. थंय ताणें 2 व्हडी पयलेलीं तातूंत खारवी देंवोन रापणी धुताले आनी ताचेर तो चडलो आनी ते तोडीक
तान मातशें पयस व्हरोंक. ताणें ताका सांगलें मातशें तें पयस व्हरोंक. आनी ओड्यार बसोन थंय थान तो लोकांक शिकोवन दितालो. उलोवन जातोच ताणें सुमांक सांगलें, खोल उदकांत व्हडे भायर व्हर आनी मासली दवरूंक तुमच्यो रापण्यो घालात. आतां देवान म्हाका म्हटलें गरज तुवें खोल वचोंक. हांव नकळो आसली तो कितें म्हणटा तो. म्हणटूच थोड्यो वेळान उपरांत जेन्ना ताणें म्हाका हे ग्रांथा विशीं व्हेलें आनी पळयलें उतर खोल हांवें चिंतलें. खोल उदकांत भायर वच आनी रापणी घाल मासली धरूंक. आनी हांव सोच सांगता म्हाका धरूंक जाय आसल्यो. म्हाका एक ट्रक भर आशिर्वाद जाय आसलो. म्हजो भर आशिर्वाद. म्हजो वावर मुखार व्हरोंक आनी एक ट्रक भर कित्याक? हांव थोकलेली सोत मानून म्हाका जाय आसलें की तें पळोवंक. चलात आतां. आनी म्हाका आवडटा जें कितें पेद्रून म्हटलां ताणें ताका खरो जाबाब दिलो. कुरीची रातभर आमी कोश्ट केलें. हांव वर्स 5 आसा. आमकां कांयच सांपडलें ना. आमी चड थोकल्यात. आतां थोडो वेळ नियार करुया मुखार वयच्या आदीं. चिंतून पळय. ताणें रातभर कोश्ट केलें. ताणें न्हिदोंक नासलें. ताणें मासली मारूंकूच ना. ताका कांयच सांपडलें. सो तूं कांय मासली दवरिनाय जाल्यार ते धोंदेकार खारवी तांच्या जिविताचेर रातापलां. म्हाका खात्री आसा ते निराशी जाल्ले. तर आतां ते थोकल्यात आनी कोश्ट करून निराशी जाल्यात. ते उमेदीन मोडल्यात आनी तांकां सांपडोंक ना कांयच. आतां तांणी आपल्यो रापण्यो धुवन काडल्यो. ताणें व्हडें साप केलेलें आनी गोटयेक तो तयार जाताले घारा वचोंक न्हिदोंक. आनी जेजू म्हणटा वो म्हाका जाय तुमी परत खोल उदकान वचोंक. चलात तुमी कांय जाणां एकूच वस्त जी तुमच्या जिवितांत सारकी ना ती तुमी तितले खोल नात. तुमी आजुनूय उतोल उदकान चलतात. सो तुमचे पांय जमनीक तेंकतात आनी तुमकां ताबो आसा. सो तूं खोल गेल्यार परवानान तुमी कितलो खोल पासून गेल्यार कित्याक एक पावट तूं तोकले वयर पावतस तूं तोकले वयर पावलो. आनी हांव 25 वर्सां फाटीं तोकले वयर पावली. देखूनच म्हाका आडकोलना भायर सरोन पळोवंक कितें देवाक जाय आसलें तें. कित्याक तो नासतना हांव काबार. जर तो एक दीस दिसना तर सगळें काबार जाता. पार्टी सोंपता. म्हाका हाचेर अधिकार ना. म्हज्या नाका फारीक करीन हेजो. हांव नकलो हें सगळें कशें करूंक जाय तें. तो देव. पेद्रू म्हटलें म्हाका परत थंय वचोंक नाका. तो म्हणटालो म्हाका दिसना एक इकमत बरी म्हूण. म्हाका ती आवडना आनी म्हाका करूंक नाका. म्हणटच जेजूक ताच्या मनान कितें आसलें तें सांगता. पूण आतां फुडल्या वर्सान पळय. तोरी पूण तुज्या उतराक हांव रापोन घालतां. पूण तुजे खोशे परमोणें हांव परत रापोन वयतलो. म्हाका बरें दिसता लोकांक म्हणटच म्हाका नाका. म्हाका करूशें दिसना. म्हाका दिसना चलताशें. पूण देवा तुवें तें कर म्हणटा देखून हांव कोत्ता. वाव. तो एक खोलायचो क्रिस्तांव. ते आपल्या आत्म्याच्या उत्तोल संवसारांत जियेनात जुंय ते फकत कोत्तात तांकां जाय तें तांची चिंतना आनी भावना. म्हाका जाय हांव चिंता. म्हाका दिसता हांव चिंता. म्हाका दिसता हांव चिंता. आमच्या आनी एक रोबोट करूं येता. म्हाका दिसता म्हाका चिंता. म्हाका दिसता म्हाका चिंता. म्हाका दिसता म्हाका चिंता. आमेन. म्हजें कितें म्हाका नाका. म्हाका दिसना एक बरी म्हाका ती करूं दिसना. बरें तें बरें आसा. ताका सांग कशें दिसोंक जाय तें. ओ वय देवा हांव चड खुशाल जातलो तें तुजे पासत करून. कित्याक तूं आदल्या धोंगी धर्मीक मनीस. तूं कित्याक सोच सांगिनाय. म्हाका नाका देवा. म्हणजे जेजून जेत्सेमेनाच्या बागान पासून म्हटलें तूं म्हाका हातांतलो निवारशी तर निवार. म्हाका तें करूंक नाका. पूण हांव कोत्तोलो. ही 2 उतरां चड मजबूत तुजे लागीं आसात. हांव देवाक वाखाणटलो. हांव देवाक महिमा दितलो. हांव म्हजो विस्वास देवाचेर दवरतलो. हांव म्हजो धावो वांटो आनी देंग्यो दितलो. हांव मोगान चलतलो. हांव म्हजें उतर दवरतलो. हांव कोत्तलो. म्हजी भावना म्हाका चलोवची ना. म्हाका कितें दिसता तें हांव सोच सांगतलो. आनी म्हाका दिसता कित्याक कारान भावना लोकांक चलोवंक कित्याक ती त्या विशीं सोच सांगना म्हूण.
हांव खरेंच चिंता देव म्हाका कितें दाखयता. हांव नकलो की हांवें केन्ना खरेंच चिंतलां की सारकी वाट म्हूण, पूण म्हाका ती आनीक अभ्यास करूंक जाय. पूण हांव खरेंच चिंता त्यो आमकां कितें दाखोवंक सोदता. सोच सांग, दोंगूय जावपाचो बंद कोर, धर्मीक दोंगी पासून. फकत देवात हांव सारकें सांग तुका कशें दिसता, पूण मागीर म्हूण. पूण हांव तें कोत्तलों, कारण म्हाका तुजो ओदीक मोग आसा आनी न्हय म्हज्या भावनाचो, म्हज्या चिंतना परस ओदीक. आनी म्हाका कितें जाय त्या परस ओदीक. तूं जाणय हांव 9 वर्सांची आसतना सिगरेट वडी आनी हांव 30 वर्सां पर्यंत ती वडीत रावली आनी म्हाका तें आवडलें. म्हाका बरें लागो, म्हाका मजा येताली, म्हाका ती सोडूंक नाका आसली. पूण देव म्हाका फुडो करूंक लागलो, फुडो करूंक लागलो, फुडो करूंक लागलो. हांव आसली थंय तो एक बरो नमुनो न्हय आसलो आनी हांव सिगरेट ओडटल्यांक शिनोना. म्हाका दिसता चड देव सांगप ताचेकीन वायट, पूण ताच्या भलायकेक ती बरी न्हय, तुज्या भोंवतणी आसलेल्यांक ती बरी न्हय. आनी देव त्या विशीं म्हाका फुडो करी फुडो करी फुडो करी आनी म्हाका तें करूंक नाका आसलें. म्हाका तें नाका आसलें. म्हाका म्हज्यो सिगरेटी आवडटल्यो. म्हज्या मनान अशें जाल्लें की हांव सिगरेट ओडपाची बंद केल्यार मोटी जाताली, तर हांवें तें निबीत दवरलें. पूण तूं जाणय जेन्ना हांवें शेकी सोडली, हांवें ती सोदतच म्हाका तोरी ओडूंक बरें दिसो. पूण म्हाका देवाचो मोग ओदीक आसलो. म्हाका जें जाय आसलें ताचे परस ताका कितें जाय आसलें तें म्हाका चड आवडटालें आनी सुमार 30 दीस म्हाका त्रास पडले. पूण उपरांत हांव मेकली जाली आनी हें अशें सुमार 30 वर्सां जालीं आसा. पूण हांव सोत मानता की केन्नाय तुवें प्रामाणीकपणान म्हटल्यार तूं जाणय कितें देवा म्हाका तें करूंक नाका. म्हज्या घरकाराक बाबा ताका केन्ना म्हजे पयलीं प्रकाशपणी जाता न्ही, तरूय तो ओडटालो आनी हांव सदांच तोच वीत करी कुडीन थान सोडूंक आनी सोडूंक सोडूंक आनी मागीर हांव सगल्यांक सांगली हांवें सोडलें आनी मागीर परत ओडटलीं. केन्नाय हांव चिंता जर आमी आमचें तोंड भर दवरल्यार, आमचें आनी देवा मोदें कांय वस्तू दवरल्यार आमकां आनीक थोड्यो जैत मेळपाच्यो. आमकां 5 वरां जैतीची मेळल्या बरोबर आमी सगल्यांक जैती वयर सगल्यांक भाशण दिता. आमेन. तो देव आनी हांव खरेंच सिगरेट सोडूंक कोत्तालें हांव आनी देवान पळयलें हांव तें गोल गोल करून वेता म्हूण आनी ताणें म्हाका अशें म्हटलें हांव इतली चावल्ली. ताणें म्हटलें बरें हांव फकत देवाक सांगलां हांव सिगरेट ओडटलों, तूं ताचें आवड काडी सोर. दुसऱ्या दिसा उठली आनी म्हाका सिगरेट नाका. म्हणजे तुका ताचो इतलो राग येना तुज्यान ताचो सुनेचो. आनी तूं जाणय खरेंच तो कितें तो आख्खो सगलोच देवाचेर पातयेतालो ताका आदार दिवंक फुडो करूंक त्या परिस्थितीचो. हांव हांगा कुडीन हाजीर आसली, तोच वीत करी हाडटाली, तोच वीत करी हाडटाली, तोच वीत करी हाडटाली आनी सगल्याकूच तोच अनुभव आसना. देव सगल्यांक एकेच भाशेन फुडो करिना. हांव सोत मानता की जायते फावटी देव म्हाका लांब कोटीन मार्गार व्हरता कित्याक ही मिनिस्ट्री आसा म्हूण. देखून म्हजें खरोच अनुभवान लोकांक शिकवून दिवं येता ती कितें भोगतली तें. म्हजे थंय एकूच म्हणजे जेवान म्हज्या जिवितांत जायत्यो अजप्यो वस्तू केल्यात आनी हांव कोत्ता तें हांव कोत्ता ती एक मिलाग. पूण म्हाका एक मिलाग जाल्या आनी ती भरपाचें कुडे चेवपाची. हें सगलें म्हाका कोटिशें जालां. उतर घेवंक, दिमेर वचोंक, तेवा सोवेतेक व्हरोंक. तो तूं रावताय जाल्यार एक अजाप जावंक. देवाची तुका एक दुसरीच येवजण आसत. तो तुका निवारतलो आनी तेंच एक अजापूच. पूण तो सदांच आमकां मोटवे वाटेन व्हरोना. केन्नाय इस्रायली लोकां परी तो तांकां लांब कोटीन मार्गार व्हरता जाणा जावन कित्याक ताका जाय आमी कितें शिकोवंक जें आमकां उपरांत फायद्याकूच पडचें ना, पूण आमच्यान तें उपरांत कोणाच्याय जिवितान उजार करूं येता. तूं म्हजेशी ये आनी म्हाका सांग तुका खूब त्रास जाले सिगरेट सोडूंक. हांव म्हणटा म्हाका गमला. हांव
लोक देवाक ते कशें जालें कित्याक ताका देवा कडल्यान ताची संदी मेवली दुसरीच वाटेन हांव खरेंच चिंता तुवें खरेंच भोगूंक जाय तें मेलोंक पूण दुसऱ्यो वस्तू आसात ज्यो तो चड लुआन फुडो करता आनी चड कठीणायेन आनी देवान ताका लांब कठीण मार्गार व्हेला आनी गोडेक तें कितें म्हाका आवड नासलें देखून गरज ना आमी दुसऱ्या बरी तुलना करूंक गरज आमी आमची चाल देवा बरोबर चलोवंक आनी ताका जाय तसोच आमचो फुडो करूंक आतां परत लूक 5 पूण तुज्या उतराका परत रापोवन घालता परत लूक चॅप्टर 5 वर्स 6 अशें केल्या उपरांत ताका इतली खूब मासली पडली की तांच्यो रापण्यो पिंजूंक पावलेल्यो आनी येवन आपणाक आदार दिवंक दुसऱ्या वड्यांत आसलेल्या भागीदारांक तांणी खुना केली आनी ते आयले आनी बांदूंक पावसर दोनूय वडी भरलेली आनी हें म्हाका आवडटा जर तुज्यान हें पळोवंक जाता जाल्यार हांगा आसात ते दादले जे करूंक सोदी नासले जे देवान कर म्हूण सांगलां चिंती नासले ती एकमत बरी म्हूण ती चलो नासली म्हूण अशें चिंताले ते सोच सांगले पूण तांणी म्हटलें तुज्या उतराक लागून आमी कोत्तेल्यात आलबत चेरूल कित्याक तांणी देवाक तांकां कर म्हटलें तें तांणी केलें तांकां नाका आसलें तें तांणी इतली मासली दवरली तांकां इतलें निश्ते पडले तांच्यान उजार करूंक जायना तितलें तर तांच्या जिवितान हें व्हड अजाप घडोवन आयलें जें तांच्या सरभोंवती आसलेल्या लोकांक आशिर्वाद जालो आतां ही बरी वस्तशी दिसता हांव अपेक्षा दवरता बिल्डिंगान कोण पूण आसूंक जाय आपल्या भावनाचेर जिवंक बंद कोत्तलो जेन्ना तुजे अंतरेक तूं पुरताय जिवितान आसलेल्यो वांकड्यो भावना केदींच मरना त्यो थंयच भितर आसतात तुका खरपीत आसात आनी हांव जायते फावटी चिंता ज्यो वस्तू आमकां निराशी कोत्तात आनी उमेद मोडटात आनी आमकां सुबेदीन आनी वागणूक नासले कोत्तात आनी आमकां कुडूनय दुवेंत कोत्तात ह्यो वस्तू ज्यो आमी खरेपणी फुडो करिनात खरी पोरीन देखून जेन्ना म्हाका दिसता म्हज्या आनी कोणा मदें मुद्दो आसा म्हूण हांव तांकां मेवतली हांव ताचे बद्दल उलयतली कित्याक हांव त्या विशीं ओगी रावपाक ना तूं म्हणशी जर तुका ती उलोवंक मेलो ना तर जाल्यार तूं उलय आनी तांकां आयकोंक दी वो तुज्यान आयकोंक कितें करी नेजो तर जाल्यार तुकाच एका रुमान बंद कर आनी देवा लागीं उलय तुवें तें उलोवन कांय सर आमची परिस्थिती न्हय बोगोर आमच्यो भावना आमकां त्रासान घालतात पळय त्यो आसन आमी सगळीं आशेता म्हूण देवा थंय एक खोल सोयरी गो जोडूंक आनी हाची गरज आमी शिकोंक जाय ताचेर विस्वास दवरूंक आमकां कितें दिसल्यार परवा ना आनी हांव जाणू तें कठीण म्हूण देखून हांवें एक पुस्तक बरयलां तुका आदार दिवंक तें करूंक आतां जर तूं एक नवो सोयोग पळयताय देवा सांगाता खोल वचोंक म्हजे लागीं तुजे पासत थोडी बरी खबर आसा हांव तुका सांगतलें वो निरोप सोमतोस जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीन तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक